दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मोगाच्यानो आता आम्ही माणका मोतयां ऐकूया. गोंयांत हांव मंगळुराक कोंकणी कार्यावळी खातीर येताना वाटेर एका ल्हान गांवांत म्हजी आवय बापाय रावतालीं. तांचे लागीं एक रात केन्ना केन्ना 2 राती हांव रावतालों. एक फुटेंशींच हांव गोंयांत मंगळुराक वताना वाटेर म्हज्या आवय बापायच्या गांवांत गेलों. ल्हानसो गांव, ल्हानशें घर, 3 दोगांच रावतालीं. सकाळीं उठून हांव माद्रीगेर मिसाक गेलों आनी मीस जावन मागीर फाटीं घरा आयलों. आनी आमच्या घरांत सदां सकाळीं पेज, रातीक पेज, दनपारां मात शीत आनी कडी हें आमचें सादें जेवण. बापूय पयलोच पेज जेवलोलो. आवय आनी हांव पेजी जेवणाक बसलीं. आतां अशी वणटी कुशीन आवय बसली आनी मेजाचेर कितें पितोळेची वाटली घेवन पेज घेतली. हांव असो हांगा बसलों तिच्या दाव्याक आनी म्हाकाय तिणें पितोळेचे वाटलेंत पेज दिली. आनी अशें आमी जेवताले आनी उलयताले. त्या वेळार म्हाका ते वाटलेंत एक लांब केंस मेळ्ळो. तो हांवें असो हातांत काडलो आनी दाव्या हातान धरून असो सकयल धरलो. आवय कितें तरी दुबाव आयलो तेन्ना ती म्हणली, तुका पेजेंत कितें तरी मेळ्ळें? हांवें म्हणलें, ना कांय ना, कांयच ना म्हणलें. हे तुवें अशें कितें तरी विसला बरी म्हाका दिसलें आनी हात असो तुवें सकयल धरला, कितें मेळ्ळें तुका? म्हजो केंस पुणी मेळ्ळो गी तुका? अशें तिणें विचारलें. तेन्ना हांवें थंडसाणेन तिका म्हणलें, केंस मेळ्ळो जाल्यार कितें जालें? तूं म्हजी आवय, आवयचो केंस, तातूंत कितें आसा? आनी केंस आसलो जाल्यार तूं कितें जाय म्हणून केंस घालता ह्या पेजेंत? चुकोन पडटा न्ही, तातूंत कितें आसा? तेन्ना आवयच्या तोंडार एक वेगळीच भावना म्हाका दिसली आनी ती म्हाका म्हणली, तूं म्हाका समजून घेताय. तुजो बापूय इतलो समजना. ताका जर असो केंस मेळ्ळो जाल्यार तो असो वाटल्यांतलो तो उबारून असो धरून म्हाका म्हणटा आसलो, हांगा पळय, हो तुजो केंस, कितल्या फावटी तुका सांगलां, माथ्याक हे तोपी घाल रांदतना, तूं आयकनाय म्हजें, आतां पळय हो केंस म्हूण असो काडून मागीर कुशीन दवरता आसलो. तूं जाणाय हांव थंय भायर लांकडाचे रान्नीर बुडकेंनी रांदतां, थंय तितलो उजवाड ना, चुकून खंय कितें पडता आसतलो. तेन्ना हांवें आवयक म्हणलें, बापाय परस हांव वेगळो, हांव बापाय बरी न्ही. तो ताजे पद्दतीन उलयता आनी करता तें तो करूं दी, हांव म्हजे पद्दतीन करतां. पळयात, हांव म्हज्या बापायचो पूत, पूण हांवें बापाय भशेनच जावंक जाय? वय आनी न्हय. बापायचे बरे गूण आसात ते हांवें सगळे आपणावंक जाय, म्हजे करूंक जाय. म्हज्या आवयचे कितें बरे गूण आसात ते सगळे हांवें म्हजे करूंक जाय आनी हांवें ग्रेस जावंक जाय. पूण म्हज्या बापायचे आनी आवयचे कितें वायट गूण आसात ते हांवें घेवचे न्हय. तांच्या वायट गुणाक हांव जबाबदार न्हय. तांचे परस हांवें वेगळो जावंक जाय.
देव म्हज्या लागीं म्हज्या आवय बापायच्या पातकांचो हिशोब विचारचो ना. तो विचारतलो म्हज्या पातकांचो. हांवें तुका ही देणी दिल्ली, तुवें कितें केलें? म्हज्यान म्हणूंक जावचें ना, ना म्हज्या बापायतावन हे गूण म्हाका आयले देखून हांवें अशें केलें. तेन्ना देव म्हाका म्हणचो ना, तुका हांवें गिन्यान दिवंक ना, बरें आनी वायट हें समजुचें गिन्यान तुका ना, आनी बरें विचूंक जाय वो वायट विचूंक जाय ही विचोवण करूंक हांवें तुका ताकत दिल्ली ना, म्हणटलोच न्ही. म्हणटच आमी ल्हान ल्हान गजाली व्हड करच्यो गरज नात. म्हज्या बापायक ती इल्लीशी संवय आसली. हरशीं तो एक बरोच मनीस, मोगाळ मनीस. हांवें कितें बरें रांदल्यार आवयची तोखणाय करतालो, तुजी कडी आज इतली बरी जाल्या, इतलें बरें रांदताय तूं, इतलें बरें रुचीक जेवण अशें तो म्हणपी. पूण अशें कितें तरी घडलें, आतां एक केंस मेळ्ळो, नाजाल्यार ताका जेवताना मिरसांग मेळ्ळी म्हणल्यार ताजी तकली इल्लीशी उण जाताली. ताणें म्हणचें आवयक, कितल्यो मिरसांगो तुवें घाल्यात? तेन्ना आवय म्हणटाली, खंय? हांवें 2च मिरसांगो घाल्यो. तर ताणें म्हणचें, 2च मिरसांगो? तुका त्यो एका लुट्टाचे पोतयेन घालून कडयेन घालून तो नुस्त्यान घालूंक जायना. मागीर जेवताना ती पोती कुशीन दवरूंक जाता. हें तुवें मिसळ करून घालताय, म्हाका दिसना. मागीर मिरसांग खंयची आनी भाजी खंयची म्हाका कळना. अशें आवयन म्हणचें, तशें करूंक जाता? पोती हांव शेपत बसूं, म्हाका आनी दुसरें काम ना. अशें तांचो एक प्रकारचो वाद जातालो. समजलें न्हय. आनी बापायची चूक म्हणूंक जायना, कित्याक सांगात ताची दिश्ट इल्ली उणें, ताका वक्ल घालूंक जाय. तें वक्ल घाल्यार मात ताका दिसता, नाजाल्यार दिसना. पूण कितेंय जावं, बापाय कडेन इल्ली असल्या गजालींनी आवयक समजून घेवची ताकत इल्ली उणें आसली. पूण हांव तशें करूंक वचना. हांव बापाय परस इल्लो वेगळो हें करता. हाका लागून आवयक म्हजेर इल्लो चड मोग, पूण हांव तिका समजून घेतां आनी करतां. आनी देखून ती म्हजे कडेन हांव जेन्ना घरा येतालों, ती राती जेवून जातच सकाळीं आमचें जेवण जालां, ती पसून उलयताली आनी उलयताली आनी उलयताली. तेन्ना बापायन म्हणचें, कितें आवय पूत उलयतात आनी उलयतात, उलयतात, कितें उलयतात तुमी? तेन्ना आवयन तिका म्हणचें, दीसभर हांव म्हजें काम करतां आनी तो ताज्या कामार आसता. आतां इल्लो वेळ मेळ्ळा, पुता लागीं उलोवंक कांय आडखळ आसा वय म्हाका? म्हजें सूख दूख उलयतां, हांव तुज्यो गजाली सांगता वय, तुज्यो चाडयो करता वय. हांव म्हजें सूख दूख पुता कडेन सांगतां. तर बापायन म्हणचें, आं सांग 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 सांग, सगळें सांग. म्हणजे आवयक कितें जातालें? म्हजे लागीं उलोवंक तिका बरें लागतालें. कित्याक हांव तिका समजून घेतां आनी तिका मागीर दिसतालें, म्हजो पूत म्हाका समजून घेता. पण ही दुसऱ्यांक समजून घेवचो गूण आसा पळया, हो चड गरजेचो. आमी दुसऱ्यांच्यो चुकीच सोदून काडूंक बसल्यार आमचें जिवीत तातूंच आमी पाड करता. आतां चिंतुया, आवयचो केंस म्हजे पेजेर सदां मेळटा जाल्यार मागीर हांवें म्हज्या आवयक सांगूंक जाय, पळय काल मेळ्ळो, आज मेळ्ळो, अशें कशें. चुकून खंय तरी एक दीस मेळ्ळो म्हणून व्हडली कितें तकली कितें हें करूंक जाय आनी कितें पेज हांव पेज दिवना म्हूण काडून उडोवंक जाय, हें पिशेपण न्ही. पिशेपण. तें करची कांय गरज ना. कितें एक केंस मेळ्ळो म्हणून कितें तें पेज कितें विकार जाता? ना न्ही. तो कितें जरलो न्हय न्ही. जरलो पडूं ना मूं, पाल पडूंक ना मूं, तसलें कांय पडूंक ना मूं, केंस न्ही. ही बारीक गजाल. पूण एके फावटी आमी असले बारीक गजालींक इतलें म्हत्व दिवन आमचे संबंद आमचे तुडतात मागीर. दुसऱ्यांक आमी दुखयता. आमी जायते फावटी दुसऱ्यांची कितें चूक करता, त्या वेळार आमी एक दोळो तरी धांपूंक जाय, एक कान धांपूंक जाय आनी एक अर्दें तोंड धांपूंक जाय हांव म्हणटां. आनी केन्ना केन्ना दुसऱ्यांची चूक जाताना आमी दोनी दोळे धांपूंक जाय, दोनी कान बंद करूंक जाय आनी तोंडूय बंद करूंक जाय. कित्याक तांतल्यान आमच्या मतीची शांती उरता.
आनी बरेंपण आमकां चड जाता. ना तर जाल्यार आमचे मतीची शांती तर गेली, दुसऱ्यां कडचो संबंद आमी पाड करता आनी दुसऱ्यां कडचो चड करून आमच्या घरांत रावचे मनशां आसात पळय तांचे कडचो आमचो संबंद बिगडलो जाल्यार पाड जालो जाल्यार कितें जाता, ती आमचे तावन कुडीन जरी ती लागीं उरली जाल्यार काळजांतान मतींतावन ती आमचे तान पयस पयस वेतात. ती मागीर भुरगीं जावं, व्हडां जावं, जाणटीं जावं. देखून कोणा सांगात आमी जियेता पळया, पयलें तांकां आमी समजून घेवंक जाय. कितें चूक जाली जाल्यार ती चूक कित्याक जाली काय, तांणी जाय म्हणून केला, जाय म्हणून केलें जाल्यार तें सारकें न्ही, तें आमी तांकां सांगूं जाय. चुकून जाता. ताका एक हांगासर कर्नाटकाच्या कोंकणीन एक बरें उतर आसा, फरामस. चूक वेगळी आनी फरामस वेगळी. आतां चिंतुया, म्हज्या हातांत एक मातयेचो बुडकुलो आसा म्हण चिंतया. तो पडलो आनी फुटलो तेन्ना आमकां फरामस जाली. माफ कर. तुवें जाय म्हूण तो फुटोवंक ना. फरामस जाली म्हणटच ताका बोगसाणें दिवंकच जाय. आनी चूक म्हणल्यार कितें हांगाच्या कर्नाटकाच्या कोंकणीन, हांव जाणा हें हांवें करूंक फावना आनी हांव करतां, ती चूक. अशें गोंयचे कोंकणीन हें उतर मेळना. हें फरामस आमकां म्हाका दिसता अरेबीक वा पर्शियन भाशेसून आयला. फरामस जाली. बरें चिंतप, चूक वेगळी आनी फरामस वेगळी. म्हूण हांव म्हणटां जेन्ना दुसऱ्यांची फरामस जाता, म्हणजे आवयचो केंस पेजेंत पडलो ती एक फरामस. तिणें जावन तो घालूंक ना, तें बोगसाणें दिवंक जाय. तें उलोवचें न्ही, तें चिंतचेंच न्ही. चूक जर जाली तर ती चूक कशी दाखोवची, केन्ना दाखोवची, कितली दाखोवची हें आमी चिंतूंक जाय. चूक जाली म्हूण तेन्ना बोबो घाल्यो आनी केलें कांय बरेंपण जायना. त्या मनशाक कुशीन आपोवन बऱ्या भशेन अशें जालां, हें तुका बरें दिसता पळय तुवें केल्लें, बट त्याच मनशाक कळूंक जाय आपणें केल्या ती चूक. जेन्ना त्या मनशाक कळटा आपणें केल्ली चूक, तो वा ती मुखार ती चूक करची ना. आमी कितें करता, चूक जाली म्हणटच थंयच्या थंय कोण आसा ना तें पळयना, सांगून सोडलें आनी आमकां दिसलें आमी कितें व्हडलें कितें काम केलें. ना, आमी दुसऱ्यांक दुखयलें, संबंद मोडलो. पूण तीच चूक तांची कुशीन आपोवन बऱ्या भशेन तांचे कडेन एक संवाद केलो जाल्यार तितलें कोणाक वायट दिसचें ना. पळया, आतां आमी चूक केल्या वेळार आमकां कोणें तरी सक्ता मुखार सांगल्यार आमकां बरें दिसता वय, आमकां दुखना, दुखताच न्ही. जशें आमकां दुखता तशें दुसऱ्यांकय दुखता हें आमी उडास दवरूंक जाय. चूक कोण करिना, फरामस तरी सोडा, फरामस सक्तां कडल्यान जाता, पूण चूक सकट आमी चुकी करनच जिवितांत वयर आयल्या. खंयच्याय कारणा खातीर म्हण आमी चूक करता, पूण त्या चुकीक एक बोगसाणें आसा. ती चूक दाखोवन दिवची एक रीत आसा. ती चूक दाखोवन दिवचो एक वेळ आसा. सकाळीं फुडें तुवें कोणाची चूक दाखयल्यार त्या मनशाचो दीस सगळो पाड जाता पळय. चूक दाखोवंक एक वेळ आसा. सुमार दनपारा उपरांत सांजेर ती चूक दाखय. आनी ती चूक कितली दाखोवंक जाय. आतां चूक केला इतली, ती इतली दाखोवंक जाय की इतली दाखोवंक जाय, ती तें पळोवंक जाय. आनी ती सांगची एक रीत आसा. ती कला म्हणटा ती आमी शिकूंक जाय. दुसऱ्यांची चूक दाखोवन दिवन तांकां आमी जिवितांत वयर हाडूंक जाय. चूक दाखोवचो उद्देश कितें, त्या मनशाक सकयल उडोवंक न्ही. तो जर आमचो उद्देश जालो जाल्यार आमची व्हडली चूक जाता. आमचो उद्देश आसूंक जाय तांकां जिवितांत आमी वयर हाडचो आमचो उद्देश. तर ती चूक कशी दाखोवची ती कला आमी शिकूंक आसा. म्हणटच आमी फरामस जाल्ल्या वेळार बोगसाणें दिवंकूच जाय आनी चूक जाल्ल्या वेळार सयत आमी बोगसाणें दिवंक आसा. चूक कशी दाखोवची, केन्ना दाखोवची, कितली दाखोवची ही कला, ही विद्या आमी अणभवान शिकुया आनी आमचें जिवीत मोगाळ मोवाळ करुया आनी हेरांचें जिवीत मोगाळ मोवाळ करूंक वावरुया. तुमकां समेस्तांक
परत्यान देव बरें करूं, आमचो तुमचो मोग उरूं दी, वाडत वचून दी, हेंच म्हजें मागणें. देव बरें करूं.